गोयच्या दर्यान बेकायदेशीर रितीन भितर सरून बुल ट्रोलिंग करपी मालपे कर्नाटकातल्या 2 बोटी नुस्तेमारी खात्यान शेनवारा जप्त केल्या। फाटल्या कांय दिसा सावन थळाव्या नुस्तेकारांनी मालपेंतल्यान बोटी गोयच्या दर्यान भितर सरून बेकायदेशीर रितीन नुस्तेमारी करतात अशी कागाळ केली। हे विशीं कांय दिसा आदीं पुलिशेंतूय कागाळ दाखल जाल्ली। हाचे उपरांत नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकर हांणी कर्नाटक नुस्तेमारी खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडेन चर्चा केली, पूण तरी लेगीत मालपे सावन बोटी गोंयांत येवप चालूच आशिल्ले। हाचे उपरांत नुस्तेमारी खात्यान अशा घडणुको आडोवपा खातीर एक टास्क फोर्स नेमलो। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी लेगीत अशा बोटींचेर खर कारवाय करपाची शिटकावणी दिल्ली। जप्त केल्ल्यो बोटी पणजी जेटीत हाडल्या। हाचे फुडें अशी कारवाय चालूच उरतली अशें आश्वासन नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकर हांणी दिलें। धरिल्ल्या बोटींतल्या धन्यांचेर खर कारवाय करतले अशें मंत्री निळकंठ हळर्णकर हांणी मुखार सांगलें। आमची फिशरीजची बोट दोन बोटी हाजी रेड केली। फिशरी डिपार्टमेंटाची बोटी ह्यो बोटी आतां तुमी पळयना जे तरेन बोटी आहा ते पर्यंत आमच्यो बोटीची रेट ना। आनी तरी सुद्दां जेन्ना 2 दीस पयलीं आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तेंच्यांनी DGPक ऑर्डर दिल्ली। तेज्या पयलीं आमी DIG कोस्ट गार्डाचे आनी पुलिसांक धरूनय मिटींग घेतली। आमचो प्रॉब्लम जातालो की आमकां सेफ गार्ड आमच्या स्टाफाची सेक्युरिटी जाय म्हणून आमकां मातसो प्रॉब्लम जातालो। तेन्ना जेन्ना CMन ओपन सांगलें की DGPक जाय तो फोर्स दिवपाचो, आमी टास्क फोर्स आमचो केल्लोय आहा पूण खंय तरी कमी पडटा। पूण आतां जेन्ना सांगलें की 100 आर्म पुलीस आमचे गाडये बोटीर वचून कालूच तुमकां हांवें सांगलेलें की 24/7 आमच्यो बोटी काम करतले। आमकां जी सेक्युरिटी जी पुलिसाची जाय ही आमकां प्रोवायड केल्ली आहा। हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या मुख्यमंत्र्याक, तशेंच DGPक पर्सनली इनवॉल्व करून आमचे कडेन संघटीत रावन जी रेड मारल्या ही आमकां यशस्वी जाल्या आनी ही रेड अशीच चलतली।